लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है, और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है। तो उनके दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, व्हीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है, ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत दोन कडेन मोठ्यो स्क्रिनी घालून मोदीची मैं भी चौकीदार हो कार्यावळ कार्यकर्त्यांक दाखयली। उत्तर गोंयांत म्हापशा कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पावलो। हे कार्यावळीक आयिल्ले बीजेपीच्या कांय माजी आमदार मंत्र्यांचे तकलेर मात मैं भी चौकीदार ही टोपी दिसूंक ना। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, आम्ही सगळे चौकीदार। आम्ही पळयता की देशभरांतल्यान चौकीदारांची फौज जी आसा ही परत एकदा मैं भी चौकीदार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक हांका साथ दिवपा खातीर पुराय देशभर एकत्र येयल्ली आसा। चौकीदार चोर है म्हणून ही मोहीम जेन्ना चलयली ते चौकीदाराक चोर कित्याक म्हणटा तर तांकां चौकीदारा पासून भंय दिसता, तांच्या मनात एक जो भंय आसा म्हणून तर आम्ही तुम्ही फाटल्या 5 वर्षाचे सरकार काढून पळयात आणि फाटल्या 5 वर्षाच्या सरकारात म्हाका कोणी सांगचे की एखादो स्कॅम दाखयात। आज मैं हूँ चौकीदार हो काडा वालन प्रोग्राम चालू आसा आणि म्हाका दिसता भरपूर उपस्थिती आहा, म्हाका गरज जालो भाशण हे दाखोवन दिता की टिचरांनी बाकीच्या आख्खे देशान ह्या प्रोग्रामाक खुबशी उपस्थिती आहा आणि 100% हांव सांगू शकता की गोंयांत न्ही देशान आमचे परतून एमपी म्हणून येतले, गोंयांत तर येतलेच आणि परतून भाजपा सरकार मोदीजी फूल स्केल मेजॉरिटीन देशान सरकार करतलो। हे केल्याने आमकांय फायदो जातलो गोंयांत, ज्यो गोष्टी आमी करपाक जाय भाजपा म्हणून त्या गोंयांनी आमी करून दितले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।